Sovespora eklesewa Sasna nomantuka Sovespora eklesewa Sasna nomantuka Tu bovoto, tu podveda, tu živojma, sokljak fanta, tu bovoto, tu podveda, tu živojma, sokljak fanta, Sovespora eklaseva, sasna nomantuka, Sovespora eklaseva, sasna nomantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागता देवलिंदा डायस सोपून गेल्ले आमचे भयणीक आयज 1 म्हयनो भरता तिका सासणेचें सूख देवान फावो केल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर आयज आपलो 21वो जल्म दीस समरमता लिझेन मोंतेरो. आमची दुसरी भाव भयणी आयज आपलो जल्म दीस समरमतात. ब्रेंडा कुतिनो, ऑस्टीन पेशोतो, जासिंतो आफोन्सो, आयरीन इमिलिया दा सिल्वा, जेरी रॉड्रिगीस, पिएटा रॉड्रिगीस आनी एडीथ मेलो फुडतात. ह्या आमच्या भावा भयणीचे देवान आपली उपोट बेसांवां ओतू म्हूण आनी तांकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो करूं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आयज जेजू आमकां सगल्यांक गिरेजकाये विशीं शिकोवन दिता. देवान कुडयेक आमकां सुबा देण्यांनी गिरेजकायेन भरल्यान ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. दुसरे सुवाते जायत कुडयेक हे गिरेजकायेक लागून हांव आपलेपणान बोल्लां. ही गिरेजकाय फकत घोडयेक हांवें म्हाकाच चोवल्या, गरीब दुबळ्याचो घोडयेक हांवें आदार करूंक ना. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचे चुकीचे हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते पुरी वाट घेवंक ह्या आमच्या पातकाची दूख धरून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बाकीवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली व्हडती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे व्हडती तुवें भासायलेली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेले वाचप.
सोर्वेस्पोराचो दूत आयलो आनी ओफ्रा गांवांत एका शिंदूर रुखा पोंदा बसलो. हो रूख अबिजारांतल्या जोसाचो. गिद्योन तांचो पूत आपलो घोव मिद्यानकारांक दाखयना जावंक तो बाटयेंत मोळटालो. तेन्ना सोर्वेस्पोराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सोर्वेस्पोर, तुजे सोवे आसा बोलिश्ट झुजाऱ्या. गिद्योनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस. पूण सोर्वेस्पोर, आमचे सोवे आसा जाल्यार आतां हें सोगलें आमकां कित्याक घडटा? सोर्वेस्पोरान इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडूंक नात अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड अजापांची खबर आमकां सांगताले. ती सगळीं अजापां आतां खंय आसात? सोर्वेस्पोरान आमकां आतां सोडल्यांत आनी मिद्यानाच्या ताब्यांत केल्यांत. हें आयकून सोर्वेस्पोरान ताचेर नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेळ्ळोल्या बोलान वच आनी मिद्यानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय? गिद्योनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस. पूण म्हज्यान कशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जायत? मानासेच्या सगल्या कुलां मदें म्हजें कूल भोव असो आनी म्हज्या कुटुंबान हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणाय. सोर्वेस्पोरान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी मिद्या एकूच मनीस जाल्ले पोरी तूं ताचो भस्म करतलोय. आनी गिद्योनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवलां जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुणा दी. हांव तुजेशी परतो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलो. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं परतो ये पर्यान हांव रावतां. गिद्योनान वचून एक बोकुडलो तयार केलो आनी एक मापभर पीठ घेवन कोमीर नासलोले उंडे केले. ताणें एका पांटुल्यांत मांस घालें आनी एका आयदनान सोप घालो आनी सोगलें शिंदूर रुखा पोंदाक हाडून दवरलें. तो लागीं पावता सोर्वेस्पोराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी कोमीर नासलेले उंडे घे आनी कडपाचेर दवर आनी तांचेर सोप ओत. गिद्योनान तशें केलें. सोर्वेस्पोराच्या दुतान आपल्या हातान बोडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी कोमीर नासलेल्या उंड्याक लायली. त्या कडपांतलो उसो भायर सरलो आनी तें मांस आनी कोमीर नासलेले उंडे उज्यान लासून उडयली. आनी सोर्वेस्पोराचो दूत ताच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तो सोर्वेस्पोराचो दूत म्हूण गिद्योनाक गोमलें आनी ताणें म्हणलें, आयज सोर्वेस्पोरा म्हज्या दोनया, हांवें सोर्वेस्पोराच्या दुताक रूप पळयलां. सोर्वेस्पोरान ताका जबाब दिलो, शांती तुका भियो नाका, तूं मरचो नाय. गिद्योनान ते सुवातेर सोर्वेस्पोराक एक वेदी बांदली आनी शांती दातार सोर्वेस्पोर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. ह्या आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी जावं दी. सोर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता.
परतून म्हणुया. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सोर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्तांक सगल्या काळजान आपणाशी परतोतल्यांक शांती. जबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपसतले आनी सरकार धांवन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सोर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाल. नीट चलोन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. Sorbespor ad soisur, Sorbespor ad soisur, Sorbespor ad soisur, Sorbespor ad soisur. केद्दे व्हडतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बल. Sorbespor ad soisur, Sorbespor ad soisur, Sorbespor ad soisur, Sorbespor ad soisur. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनीक एक सांगता, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकूंक शीस तोटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारान मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळाचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडल्यांत, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं आनी निमाणी तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक खंय गरीब मनीस आसलो, पूण गरीब आसलो खरो, पूण देवाक आनी मनशाक तो व्हड मान आनी रेस्पेद दितालो. पूण आनीक ताच्यान ही आपले गरीबसाणेन जिवंक जायनासलें आनी असोच आपूण कोण भाशेन गिरेस्त जातलो, पयशे आपूण कमयतालो हे चिंता आसतना ताका खंय एका भाग्यवंत मनशाचो उगडास जाता. हो भाग्यवंत मनीस खंय ताच्याच गांवांत एक रान आसा थंयसर रावतालो. आनी एका दिसा खंय हो गरीब मनीस त्या
महान मनशाक भाग्योत मनशाक मेळूंक वेता आनी ताचे लागीं विचारता, गुरुजी हांवें गिरेस्त जावंक कितें करूंक गरजेचें? आनी हो खंय भाग्योन मनीस ताका फकत दोनूच उतरां सांगता, फुडें वच, गो अहेड. आनी हो गरीब मनीस खंय रानांत फुडें वचूंक आपली वाट दवरता. आनी रानांत फुडें वेता आसतना खंय ताका सँडलवूड हाची झाडां मेळटात. आमी जाणा सँडलवूड ही खूब म्हारग झाडां, ताचे चेर परफ्यूम करता, ऑयल करता. आनी खंय हो झाडां कातरता, झाडां विकता, आपल्याक जायते पयशे एकठांय करता. आनी असोच एक दीस आसतना खंय ताका ह्या महान मनशाचो उगडास येता. ताणें म्हाका सांगलोलें फुडें वच, आनी तो खंय आनीक फुडें ह्या रानांत वेता. आनी फुडें वेता आसतना खंय ताका भांगाराचें मीन फावो जाता. तो खंय हे मिनांतले भांगार काडटा, आनीक पयशे आपल्याक कमयता आनी उदीक गिरेस्त जाता. आनी थोड्या दिसांनी ताका परतून ह्या मनशाचो उगडास येता. ताणें म्हणलोली ती उतरां, फुडें वच, आनी तो खंय आनीक फुडें वेता. आनी फुडें वेता जाल्यार ताका भांगाराची पर्ल्स, मोतयां मेळटात. दुसरी तोराची उंचा मोलाची मोतयां तो त्या रानांत ताका मेळटात. आनी तो खंय अदीक गिरेस्त जाता. आनी असोच हे गिरेस्तकायेचेर आपल्याची नियाळ करता आसतना ताका त्या मनशाचो उगडास येता. आनी तो खंय ताका मेळूंक येता आनी ताका विचारता, तुवें म्हाका कोण परी गिरेस्त जावंक जाय तें सांगलें, पूण तूं एक धाकटुले झोपटेंत येता, तुज्यानूय ही गिरेस्तकाय घेवंक जाताली. आनी तेन्ना खंय हो भाग्योन मनीस ताका म्हणटा, हांव ही गिरेस्तकाय घेवंक शकतालो, पूण हांव आनीक फुडें गेलो आनी म्हाका सासणाचो तेंवो फावो जाला. म्हाका ह्या संवसारीक गिरेस्तकायेची आतां तितली गरज ना. प्रितीच्या भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां गिरेस्तकाये विशीं शिकोवन दिवंक सोदता. जेजू म्हणटा, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. तो जेजू गिरेस्तकायेचेर आड काय आमी एक बरें जिवीत जियेलोले, आमचे लागीं आसा ते दुडू घेवन आमी एक सादारण जिवीत जियेलोले जेजूक नाका काय? आमी रस्त्यार भीक मारून भोंवपाचें असलें जिवीत जेजू आमचे कडेन आशेता काय? दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, स्वर्गीच्या राज्यांत एका गिरेस्त मनशाक भितर सरचे परस एका उटाक सुयेचे बिड्डेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हाचो अर्थ कितें काय? बाबूनो, जेरुसलेमांत खंय 2 दारवोटे आसले, एक व्हड दारवोटो आनी एक ल्हान दारवोटो. आनी खंय रातच्या वेळार हो व्हड दारवोटो आसा तो बंद आसतालो. आनी जायते फावटी खंय हे गिरेस्त मनीस पयस पयस वेताले, आपल्याक जायत्यो वस्तू हाडटाले आनी ते रातचे खंय थंय पावताले. पूण हे उंटाचेर आपलें सगळें सामान घालूंक हाडटाले. आनी जरी तर हे ल्हान दारवोट्यांतल्यान भितर सरतले जाल्यार ताका खंय हे उंटाक भायर दवरचो पडटालो, वो ह्या उंटाचेर आसा तें सगळें सामान काडचें पडटालें आनी भितर सरूंक पडटालें. आनी हेंच की जेजू म्हणटा, एका गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेचे बिड्डेंतल्यान भितर सरूंक अदीक सोंपें जातलें. हे ल्हान दारवोट्याक खंय ते निडल्स आय म्हणटाले, म्हणल्यार सुयेचे बिड्डे हें नांव ताका आसलें. तर भाव भयणो, आयज जेजू एका गिरेस्त मनशाक कितें शिटकावणी दिवंक सोदता काय? पयले सुवातेर एका गिरेस्त मनशाक देवा सोरशिलो पयस वचूंक अदीक संदी आसा. एक गिरेस्त मनीस आनी एक गरीब मनीस जरी तर बरो ना, दुयेंत आसा जाल्यार एका गिरेस्त मनशाच्यान बऱ्या बऱ्या हॉस्पिटलांनी वचोंक जाता, बरी ती वखदां घेवंक जाता, बऱ्या दोतोराक मेळूंक जाता. ताका आनी कसलेंच टेन्शन ना, कसलीच धास्ती ना. देवाचो उगडास घडयेक ताका नाका, देवाचें बळ आनी आदार ताका नाका, कित्याक ताचे लागीं दुडू आसात आनी दुडवांनी कितेंय ताच्यांनी करूंक जाता. पूण एक गरीब मनीस जेन्ना बरो ना जाता, संकश्टांत सांपडटा, ताचो पयलो उगडास देवाचो, कित्याक ताचें सगळें जिवीत देवाचेर दवरलेलें आसा. आनी हेंच की जेजू सांगता, एका गिरेस्त मनशाक देवा सोरशिलो पयस वचूंक, देवाक सोडून आपलें जिवीत जिवंक ताका अदीक संदी फावो आसा. दुसरे सुवातेर एका गिरेस्त मनशाक ताळणेंत पडूंक अदीक संदी.
पयशे आसात म्हणटो जाय तसलें जिवीत ताच्यान जिवंक जाता. आपले पयशे आसात खंयसरूय वचूंक जाता, खंयसरल्यो वस्तू घेवंक जाता, मौजा कसलीय मौजा घेवंक जाता. पूण हे गिरेस्त गरीब मनशाच्यान करूंक जायना. जें कितें तो जोडटा तो आपल्या कुटुंबाक आनी आपल्याक आनी थोडेच आपल्याक जाय तें सुगूर करूंक दवरता. तिसरे सुवातेर गिरेस्त मनीस चडशे फावटी धादोशी जायना. आमी आयकल्ले ते काणयेन हो मनीस फुडें फुडें वचत रावता. एका गिरेस्त मनशाक ताची गिरेस्तकाय पुरो जायना, फावो जायना. तेच पासो जायते फावटी आमी बिजनसान पळयता. एक शॉप घातलें म्हणटूच ताका तें पावना, ताका दुसरें शॉप जाय. मडगांव जालें म्हणटूच पणजे वेता, पणजे जालें म्हणटूच म्हापशें वेता, म्हापशें जालें म्हणटूच काणकोण. आपली गिरेस्तकाय चडोवंक आनी वाडोवंक तो सोदता. आनी हेंच ताचें मोन जाता. कोण भाशेन हांव म्हजी गिरेस्तकाय वाडयतलो आनी चडयतलो. आनी निमाणे सुवातेर एका गिरेस्त मनशाक जबाबदारी सुबेज. देवान दिल्या ती गिरेस्तकाय न्हयच फकत आपल्याची, पूण देवान आपल्या वरवीं गरिबांक आनी दुबळ्या सोवे देव वावर करूंक सोदता म्हूण जेजू आयज एका गिरेस्त मनशाक उगडास करता. तर भाव भयणो, आमी आयज कितें संदेश घेवया काय? म्हणणेचें पुस्तक 3:7 आनी 9 आमकां अशें म्हणटलें. हो बरयणार देवाक अशें प्रार्थना करता. God, don't make me so rich that I may forget you, and do not make me so poor that I may curse you. तो देवाक आपले मागणें करता. देवा, म्हाका इतलो गिरेस्त करनाका की हांव तुका विसरूं, आनी म्हाका इतलो गरीब करनाका की हांव तुजेर आड उलयतलो. तर भाव भयणीनो, आयज आमचेरूच आमी नियाळ करुया, आमच्या गिरेस्तकायचेर. देवान घोडयेक हें दान कशें आमकां दिलां. आमी वावर करून आमची गिरेस्तकाय आमी एकठायल्या. आमी कोणाचें चोरूंक ना, कोणाचेंच वायट करूंक ना, पूण आमची जबाबदारी ओळखून घेवया. देवाक आमच्या जिवितान फावो तो जागो, फावो तो मान दिवया. आनी हे गिरेस्तकाय वरवीं देवाची आज्ञा, देवाचो मोग दुसऱ्याताय वाटुया. आमचो सोमीचे क्रिस्त थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर आमचे गिरेस्तकायेचो, आमचे पोतवेचो बरो तो फायदो काडून वापर करूंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान आमकां मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार गायोन गावया. आमचे दोनात उबारून C1 पेज 28. C1 पेज 28. आमचे दोनात उबारून सर्वेस बरा भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा कारजार मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. दोऱ्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मानान थाने मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवं आनी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकार दिवन बावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोती मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दुता, भाग्योन जुजे वास आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन हे वेळार आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 5 7 आणि 2, D28 पेज 62. मोच्या कुडी वांगडा खुशी नादोसायात. मोच्या जेवणाक येयात, बाबूळ खुशी वसात. मोच्या कुडी वांगडा खुशी नादोसायात. जेजू जेजू जिवीत तुजे, जावं दी जिवीत आमचे. जेजू जेजू जिवीत तुजे, जावं दी जिवीत आमचे. मुंडो मोडून वाटात, जिवान भरून वचत. तुमी चुडो जायात, दुसऱ्यान जिवान भरात. मुंडो मोडून वाटात, जिवान भरून वचत. तुमी चुडो जायात, दुसऱ्यान जिवान भरात. जेजू जेजू जिवीत तुजे, जावं दी जिवीत आमचे. जेजू जेजू जिवीत तुजे, जावं दी जिवीत आमचे. तुमचे बोधी जायती पाण्यान गांवांत शारांत. उपास तापास काडटात, ताचो हुस्को करत. तुमची बोधी जायती पाड्या गांवांत शारांत. उपास तापास काडटात, ताचो हुस्को करत. जेजू जेजू जिवीत तुजे, जावं दी जिवीत आमचे. जेजू जेजू जिवीत तुजे, जावं दी जिवीत आमचे.
प्रार्थूया. कोनवाळे बाबा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. ही आमी कालदेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद गिरेस्कायेचो बरो फायदो काडून दुसऱ्यांक मोगान लेखूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया म्हज्या देवा कारगा E6 पेज 80. E6 पेज 80.